न्यूजात तुमगेले स्वागत करता। अंकोला तालुक्याच्या शिरूर गावात आता स्मशान मौन झाला। एक कुटुंबाचे सगळे सदस्य मरण पावले आणि काही लोकांनी घरा मातीच्या वेगात न्हयत गेली। आनंदान एकमेकाकडेन उलयत आशिल्ले तेन्ना अकस्मात डोंगर कोसळून सकयल येयलो आणि काही क्षणात हे सगळे घडले। काही लोक न्हयत गेल्यार काही लोक मातयेच्या पोंदात धापले। आतापर्यंत 6 लोकांले मृतदेह मेळ्ळे। 2 मृतदेह न्हयत मेळ्ळे आणि 4 मृतदेह मातयेच्या पोंदात मेळ्ळे। अजूनही शोध कार्य सुरू आसा। टँकर लॉरी चालक तमिळनाडू मुलाचे चिन्नन हेमी मंगळूरच्यान गोवा वयतना रस्त्या मदीं च्या पिवूंक थांबिले, पण तेमी च्या पिवचे पयलेच मरणाच्या दारात पावले। तेमगेले मृतदेह न्हयत मेळटरीत तेमगेले धर्मपत्नी हेमकां सरकारा वतीन दिवचे 5 लाख रुपयेचे चेक जिल्हाधिकारीन दिले। शिरूर गांवांत आता मौन पसरला। तशेंच आनी कितलेशे लोकांन मरणाचे दार दांगाळ्ळा हेजो शोधात आसात। जिल्हा प्रशासन सतत प्रयत्न करत आसा। कितलेशे कुटुंब आपले घर नाकन घाईल कपड्याचेर दिवस काडची परिस्थिती आसा। घर संपूर्ण गेला आणि घटन मात्र उरला। त्या घटनाचेर बसून मुखाल्ले आपले भविश्य कितें हेजो विचारात स्थानीक लोक आसात। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात गेल्या 2 आठवड्याच्यान सतत पावस पडत आसा। पावसाचे उदक चड प्रमाणात डॅमात येत आशिल्ल्यान कद्रा डॅमाचो उदकाचो स्तर वाडला। तेजेन डॅमाचे 8 गेट ओपन करून सुमार 61,000 क्युसेक उदक भायर सोडला आणि जास्त पावस पडत उरल्यार आणि जास्त गेट ओपन करची शक्यता जास्त आसा। काळी न्हंयच्या किनाऱ्याच्या लोकांक न्हंयत वचनाकात आणि सुरक्षित प्रदेशात रावूंक सुचोवन दिला।
जुलै 19 तारखेक बी उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या शाळा कॉलेजाक सुट्टी घोषित करून जिल्हाधिकारीन आदेश केला। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात पावस थांबचो विचार करना अशें दिसता। सतत पावसा लागून उत्तर कन्नड जिल्हो थरथरलो। कितल्याशे भागात डोंगर कोसळून जीवहानी जाल्यार कितल्याशे भागात उदक बंद सार्वजनिक कश्ट अनुभवतात। गेल्ल्या 4 दिसांच्यान उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या शाळा कॉलेजाक सुट्टी घोषित केल्ली। आता परत पावस पडत आशिल्ल्यान जुलै 19 तारीख म्हणल्यार शुक्रवाराक बी सुट्टी घोषित करून जिल्हाधिकारीन आदेश केला। शुक्रवाराक शाळा, PU कॉलेज आणि पदवी कॉलेजाच्या विद्यार्थ्यांक सुट्टी घोषित केला। उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कुमटा तालुका बर्गी राष्ट्रीय महामार्गाचेर कोसळिल्लो डोंगराचे माती काढतना परत डोंगर कोसळ्ळो आणि नशिबान जीवहानी जाली ना। कुमटा बर्गी हांगा बुधवाराक दनपारा डोंगर कोसळून राष्ट्रीय महामार्गाचेर माती पडिल्ली। जाल्यार सतत पावस पडत आशिल्ल्यान ब्रेस्ताराक महामार्गाचेर पडिल्ले माती काडचे कार्य सुरू जाल्ले। माती काडचे कार्य सुरू आसतना परत डोंगर कोसळ्ळो। हे दृश्य कारवार न्यूज तुमचे खातीर घेवन येयला। कारवार तालुक्याच्या सिद्धर श्री नरसिंह देवस्थानात आषाढ एकादशी निमित्तान 24 तास अखंड नाम संकीर्तन कार्यक्रम झाले। या कार्यक्रमात भजना मंडळी, ग्रामस्थ, भक्तान भाग घेऊन 24 तास देवाले नामस्मरण, भजन, कीर्तन कन भक्ती प्रदर्शन केले। आयज येतात न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी। देव बरें करूं। कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा।